येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पावसा आदल्या कामाक भर पावसान जाल्या सुरवात. सोमारा पणजे आडकोण पडिल्ले येरादारीक लागून जाली गचमुड्डी. पणजेच्या रस्त्यांचेर चलिल्ले काम लोक उरले तिश्तत. एक एप्रिल सावन ते आतां मेरेन भारतांत 70,421 कोरोना केशींची नोंद. फाटल्या 24 वरांत नोंदयली 3,921 जाणांची मरणां. 14 आनी 15 वेर हवामान खात्याचो रेड अलर्ट. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पडूं येता उटंगराचो पावस. हुंवाराची उक्तायल्या शक्यताय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 1 एप्रिल सावन ते आतां मेरेन भारतांत 70,421 कोविड-19 केशीची नोंद केल्या. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 3,921 जाणांच्या मरणांची नोंद जाल्या. भारतांतल्या एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 9,73,158 पावला. 66 दिसां उपरांत केस लोड उणो जावन 10 लाखांचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 53,001 हो आंकडो उणो जाला. पॉझिटिव्ह केशी मदल्यो एक्टिव्ह केशी 3.30% उरल्यात. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 1,19,501 पेशंट बरे जाल्ल्याची नोंद आसा. डेली नव्या केसींच्या मानान भारतांत 24 वरांत 50,000 परस चड जाणांक नवी जीण मेळ्ळ्याचे दाखले मेळटात. सप्तकी पॉझिटिव्ह केसींचो रेट सद्याक 4.54% आसा, जाल्यार दिसपट्टे पॉझिटिव्ह केसींचो रेट 4.72% जाला. सेगीत 21 दीस जाले तो 10% परस उणोच रावला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चकचकीत रस्ते, गुळगुळीत रस्ते अशे मंत्र्याच्या तोंडाची उतरां आयकून गोंयकाराचे कानय सुळसुळीत जाले आसतले. हो रस्तो केन्ना जावपाचो आसा असो प्रश्न विचारल्यारूच पुरो. तांची जाप तयार. फुडल्या म्हयन्यांत रेडी. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराकय तारीख पे तारीख दियत आयला. पूण पावस झडलो तरी गोंयांतले जायत्या वाठारांत रस्ते चकचकीत जावपाची वाट पळयता. पळोवया कांय अश्यो देखी. कुठ्ठळेच्या राष्ट्रीय महामार्गाची अवतिकाय सगळ्यांनी पळयल्या. रातच्या वेळार जीव मुठीत धरूनच गाडयो चलोवच्यो पडटात. जुवारी पोलाचें सुशेगातीन चलिल्लें काम, राष्ट्रीय महामार्गाचें रुंदीकरण, रोड डायव्हर्शन, चिखलाचे रस्ते आनी रस्त्यांतलीं फोंडकुलां वाहन चलोवप्यांक प्रवासाचें सूख म्हणटात ते मेळोवपाक दिचनात. कितलेशेच जाणांचे बळी गेल्यात. केन्ना एकदां हें हायवेचें काम सोंपता आनी आमी सुटकेचो स्वास घेतात अशें प्रवाशांक जालां. सोमार दिसा पणजी ऑफिसाक येवपी लोक उसरास पावतात, कारण मार्गाचें पेड्ड्यार नियोजन. पावसाचो मोसम येवचे आदीं पूर्ण जावंक जाय आसली ती कामां PWDन आतां भर पावसांत सुरू केल्यांत. पणजेच्या दिवजा सर्कला कडेन आनी पाट्यार रस्त्याचें काम आतां करतात. देखून सोमारा दिवजा सर्कल, पाटो पूल आनी कदंब बस स्टँडा कडेन हजारांनी वाहनांची गचमुड्डी जाल्ली दिश्टी पडली. ट्रॅफिक पुलीस ट्रॅफिक डायवर्ट करतना दिश्टी पडटाले. हरशीं म्हणून तेवूय चलनांच्या निमतान पणजेचे येरादारेंत आडमेळीच हाडत असतात. Basically, we had submitted a request for the drain. There's a drain in that area where we had drained, so that is constantly blocked. We had submitted that request earlier, but now due to the pandemic and because of labor shortages and everything, we couldn't get to it. So when we had started work, the drain had collapsed. So basically, we were forced to continue with that work also now. So now we had hopefully that work should be done within this week, I'm guessing. Now we have had a meeting with the police and everything, so they have deployed all their people, they've changed the traffic arrangements and everything. So hopefully from tomorrow traffic will start flowing smoothly. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कंत्राटी पद्दतीन काम करपी 9 कर्मचारी संपार गेल्यात. पगार वाडयात आनी नोकरेंत कायम करून घेयात ह्यो तांच्यो 2 मुखेल मागण्यो. 1 वर्सा खातीर काम करचें पडटलें अशें सांगून 5 वर्सां जालीं तरी नोकरेंत कायम करून घेतले ना आनी पगार वाडय केली ना ही तांची कागाळ. युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड हे बेंगलोरचे कंपनीतले हे कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डेटा एंट्री ऑपरेटर आनी हेर कामां करताले. 5 वर्सां जालीं फकत 5,500चेरच ते काम करतात. निदान 15,000 तरी पगार मेळपाक जाय, तशेंच नोकरीत फिक्स करून घेवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. काम बंद करून आयच्यान ते संपार गेल्यात.
ऐकात तांकां. आम्ही जेन्ना इंटरव्यू केले न्ही तेन्ना आमकां सांगलेलें की तुमकां 3 म्हयन्यांनी पेमेंट इन्क्रिमेंट जातलो म्हणून 500 रुपया. आनी सो तो आमकां अजून जावना. आनी तेंच्यांनी आमकां मागीर सांगलेलें की जेन्ना आमची बिलां पास जातलीं तेन्ना आमी तुमचो इन्क्रिमेंट करतले म्हणून. सो 3 वर्सां जाल्यार आमची ती बिलां पास जावना आयली, पण ह्या वर्सा बिलां सगळीं पास जालीं. बिलां पास जाली म्हणून तेंकां सांगलें आमची इन्क्रिमेंट बी करा म्हणून. आनी आमकां कन्फर्मेशन लेटर दिया म्हणून. बिकॉज 3 वर्सां काम केल्ल्या मनशाक कंटिन्यू काम करून लेटर दिवपाकूच जाय न्ही. बट तेंच्या आमकां आतां लेटर बी कांय दिवना. तेंकां ते आमी कितें सांगलां की तुमकां आमकां एक कन्फर्मेशन लेटर दिया आनी आमकां पेमेंट 15,000 डिमांड घातला तेंकां आमी वाडोवपाचो. कितलो आशिल्लो पयलीं? ते आमकां पेमेंट 5,500 पेमेंट आशिल्लो आनी आजून सेम पेमेंट आसा तो नेट. PF PSI आमकां कांय कट जायना. आमकां डायरेक्ट नेट पेमेंट आमकां 5,500 पेमेंट येता. आमी आतां 5 वर्सां 5 वर्सां लागता. 5 वर्सां लागता कंप्लीट जाता आमकां. आमी सांगलां की जो पर्यंत आमचो पेमेंट इन्क्रिमेंट जायना आनी आमकां जो पर्यंत कन्फर्म लेटर येयना तो पर्यंत आमी कावंटर ओपन करना म्हणून. आज पेशंट कशें वयतात? आयज पेशंट डायरेक्ट डॉक्टरा फुडें वयता. काय पेपर बी एंट्री काय डायरेक्ट डॉक्टर फुडें वयता. तुमच्या आतां स्टाफाक फक्त ते पेपर एंट्री करपाचें काम काय आनी कितें आहा? पेपर एंट्री करता आमी. मागीर पेशंटाक एडमीट बी केले न्ही ते एंट्री करता. ओल्ड पेपर आसता न्ही तेवूय एंट्री करता. एक्सरे येता तेवूय एंट्री करता आमी. मागीर अल्ट्रासावंड करता तेवूय एंट्री करता आमी. ब्लडाचे तेवूय आमी एंट्री करता. हें जालें आमकां की वर्साक तुमकां 2,000 वाडटलो म्हणून पेमेंट. बट तो वाडत ना न्ही पेमेंट. तो नेट सांगला आमकां वाडटलो म्हणून पेमेंट. कट करून इतकें काय सांगना आयलें. सो नेट पेमेंट जर इन्क्रिमेंट केल्या आमचो तो 15,000 जाता पेमेंट. सो आमी तो कट करता ते मागता आमचे कडेन 15,000 पेमेंट जाय म्हणून आमकां. सो युटीएलान जेन्ना पळय तुमी जॉयन जाले पळय तेन्ना तुमकां कितें म्हण आसलेलें? म्हणल्यार वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातालो काय वर्सा काय 1 year प्रोजेक्ट म्हणून सांगलेलें. 1 year प्रोजेक्टाचेर काम करपाचें. मागीर तुमकां सॅलरी 5,000 मेळटली म्हणून आनी 3 म्हयन्यांनी इन्क्रिमेंट 500 जातले म्हणून. पण आम्ही ड्युटी केल्या न चुकता एक दीस कोण ऑफ नासतना ड्युटी केल्या सगळे स्टाफ तशे. आमी आमचे हेका सांगलेलें पळय न्ही आमच्या एमएसाक सांगलेलें की आमी अशें करतले म्हणून. सो कावंटर आमी बंद करतले म्हणून. आमचें डिमांड पास जावना शेनवारच्यान 15 दीस पयलीं सांगलेलें. मेल करून दवरले. इन रिटर्न मेल केली. हय मेल केल्ली आमचे कडेन आहा. कर्मचारी सांगतात 15 दीस आमी संपाविशीं सांगिल्लें. जाल्यार हॉस्पिटलाचो मेडिकल सुपरिंटेंडंट दोतोर विकास कुयेलकार म्हणटा ते अचानक संपार गेल्ल्यान आमकां भोव अडचणींक तोंड दिवचें पडलें. ऐकात दोतोराक. ह्या कोविडा टायमार ताणें सांगलें की आमी रजिस्ट्रेशन रातचें करपाचें ना, कॅज्युअलिटी कडेन आमी बसचे ना. तेन्ना आमी फक्त दिसाचेंच करतले. पूण तेंय बी ताणें फूल टायम केलें ना. ताणें ते 8:30 ते 11:30 करताले. ओपीडी सपा म्हणसर रावनाशिल्ले आनी 2 ते 3:30 पर्यंत आसताले. 4:30 पर्यंत ओपीडी आसताले तो म्हणटा 4:30 पर्यंत रावनाशिल्ले आनी हें चलतालें. आनी तांचे म्हणजे मरे खूब फावटी आयिल्ले ते की आमकां पगार खूब कमी आसा, तो पगार आमकां पावना. आमी आमच्या कंपनी कडेन कितले फावटी नेगोशिएट केले. ताणें सांगलें आज नाल्यार फाल्यां तुमचो पगार वाडयता, मातशें पासेस धरा. आमचे आतां पासेस पेड्यार जाले. सो आमी नाल्यार काम करपाचें ना. पूण म्हाका ताणें रिटर्न अशें कांय दिवना. तोंडान सांगिल्लें आमी नाल्यार येवपाचें ना. आज पयल्या सकाळीं तो कोण येवना. पेशंट सगळे भायर उरले आमगेले रजिस्ट्रेशन करनासतना. मागीर हांवें म्हज्या ऑफिस स्टाफाचे LTC थंय धाडून पेपर केले आनी हांवें इमिजिएटली इन्फोटॅकाक कळयलें. तांचो पळय ऑफिसर आसा, सुपरवायझर आसा, तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलां की बाबा ते आज येवना. तेन्ना हातूंत भितर तुमी लक्ष घालून मातशें थंय इमिजिएटली सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून. ताणें आतां म्हाका सांगलां येतलें म्हणून. दे आर ऑन द वे. ते कितें सोल्युशन काडटा तें पळोवया. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. डोंगी MLA या व्हिडिओंतल्यान राजकी भाष्य करपी एलिसन गोम्साक कोर्टा कडल्यान अटकपूर्व जामीन मेळ्ळा. गोम्सान आपलीय बदनामी केल्या तशेंच समाजाच्यो भावना दुखोवपी उतरां काडल्यात अशें म्हणत कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान ताचे विरोधांत दक्षिण गोंय SP कडेन कागाळ नोंदयली. सध्याक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो विशय परतून एकदा चर्चेत आयला. आता ढोंगी MLA ह्या व्हिडिओ काताराच्या निमतान ह्या कातारात रातच्या वेळार आपूण खुरीस मोडटा आनी दिसाचो बांदून दिता.
भाजपात वचपा खातीर पयशे घेतलेत अशे आपणाचेर आरोप केल्यात अशें म्हणत आमदार क्लाफासान एलिसन दी कुरतरीमच्या विरोधात लेखी कागाळ नोंदयल्ली. पूण एलिसनाक कोर्टा कडल्यान बेल मेळिल्ल्यान पुलीस ताका अटक करपाक शकले नात. आयकुया आमदाराची कागाळ. मुट्टो हांव खंय राती खंय हे आनी सारकें शॉकींग हे म्हाका शॉक जालो तो हांव खंय राती खंय फुरीस मोटालो आनी दिसा खंय बांदतालो. हांवें आज म्हगे जिवीत हांवें लास्ट 10 years 10 वर्सां हांवें 50 लाख पूण हांवें इगोर्जी कपलां हांवें पयशे मोडे आसतले इगोर्जान डोनेशन पूण हांवें केन्ना फादरान सांगो लायलें ना म्हगे नांव सांगा म्हूण. कुर्तोरे लोक पासून कपेल बांदून येता म्हणून हांव तांकां पयशे दिले. ही फ्रीडम ऑफ स्पीची ही गव्हर्मेंटाची आतां कोण केली ही फ्रीडम ऑफ ही डेमोक्रेसी म्हणटा ही फ्रीडम ऑफ स्पीची तें कितें म्हणून जाता? आं कोणाकूय कितें म्हणपाक जाता फ्रीडम ऑफ स्पीच कित्याक प्रूफ आसूंक जाय. आनी हांव चॅलेंज कोता हें तेणें मोडा न्हू कातरां तेजें तेणें एकूय प्रूफ कोण दाखोवचें. तेणें एकूय हें प्रूफ कोण दाखयल्यार न्हू हांव तो सांगत तें हांव आयकोतां. तें दिवन घालन तेगे पांय पासून तेगे हांव नाक जोरयणे पासून धरून दाखयता तें म्हगे उतर. हांव खंय पयशे घेवन खंय बीजेपीक गेलो. हांव कितें पयशे घेयले आनी कितें तें देव जाणा. आनी आज हांव सगळे मदत लोकांक सांगून सोदिता आनी तो म्हणटा हांवें खंय इगोर्जीको मोडो खंय हांव केन्ना बीजेपी जॉयन जावपाना म्हूण. हांवें ते इगोर्जीको मोडना. हांवें म्हगे मिटींग घेयला हांव एकले MLA हांवें मिटींग घेयला म्हगे वर्कर्सां कडेन कित्याक मुगेलें काम हिंगा डेव्हलपमेंट हाडून दवरताले ते पयलीं आसलो ते मुगे म्हाका ओपोज करता ते मुगे ओपोजिशन इलेक्शनाक बसलो ते मुगे काम हाडून दवरताले आनी हितून हो विजय सरदेसाय तांकां सपोर्ट करतालो आनी तेणें एक्सेप्ट केला. विजयाक पासून एक्सेप्ट केला आपूण तुका जाय ट्रस्ट केलो म्हूण. आनी हे हेजेर आतां हे म्हाका मुगे नांव पिड्यार करूंक सोदताय. क्लाफासियोक जाप दितना तियात्रिस्ट एलिसनान सांगलां आपणें ताचें नांव घेवंक नाशिल्लें. पूण तो जर आपणाचेर ओडून घेता आसत जाल्यार हरकत ना. पूण भियोन आपूण वगी रावचो ना. कातरां करत रावतलो. आयकात एलिसन गोमसाचो हावेस. हांवें त्या कांतरान स्वता तें हाडलोलें कितें पेपराचेर येयलां म्हाका कितें प्रूफ आहा तें हांवें हाडलोलें. हांवें कोणाचें नांव कांय घेवं ना. सो हांवें तें चॅक मारलोलें इफ तो आपणे तकले तें घालता आपूण तो मनीस न्हू जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना. आनी ही तें तर तो आतां म्हणटा आपूण हें कोर्टा वयतलो हें करतलो तें करतलो म्हणटा जाल्यार ही कॅन गो. म्हाका सगळे प्रूफ A to Z आहाय. तूं आतां कितें करपाक बंद करतलो? ना हांव बंद करपाना आनी मुखार जाल्यार वयतलो. पुलिसांक भिवपी तियात्रिस्ट गोंयांत नात. देखून पुलिसांनी राजकारण्यांचें आयकून तियात्रिस्टांचेर दबाव हाडचो न्ही अशा उतरांनी समाज वावुरपी एल्विस गोमसान एलिसनाची बाजू घेतल्या. एलिसनाचो वकील आंतानियो क्लोविस दा कॉस्टानय तियात्रिस्टांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू उखलून धरल्या. It is very unfortunate that the KPM police registered an offence against Alison Gurduri under sections 295A and section 500 of the Indian Penal Code on a complaint filed by the Kungoli MLA. Basically, the complaint said that the religious sentiments of a particular class of people was hurt by the song sung by the stage artist Alison Gurduri. We were forced to file this anticipatory bail as on Tuesday, 2 jeeps full of policemen descended upon the house of Alison with the intention to arrest him. But fortunately for Alison, he wasn't at home. And on Wednesday, we filed for anticipatory bail. The matter was heard, argued on Friday. And today, the Honorable Principal Session Judge granted Alison Gurduri bail and has been asked to report to the police station if required by the IO, as and when required by the IO. I must say that today is a victory for all stage artists, as the voice of the people of Goa and stage artists was sought to be suppressed by using the police machinery. A request to the politicians not to abuse the process of law, not to misuse the police for their own gains, and not to stifle the voices of the people. See, MLA of Kunkoli, Klafaso should understand that criticism by stage wayland jata, this is nothing new. It has been happening for years and it's considered as one of the very powerful mediums to give vent to the voice of the people. आणि कोण तियात्रीस काय कांतारांतल्यान कितें म्हणलें जाल्यार एट द मोस्ट ही कॅन टेक अ प्रेस कॉन्फरन्स, यूज द सेम मिडियम अगेन अँड गिव हीज व्यू पॉयंट, दॅट्स ऑल. आतां पुलिसांक हाडप आनी पुलिसांक हाडून ताजें घर सरावंड करप विथ जिप्स,
creating a terror situation, I don't think it will go well with anybody. I think if the MLA thinks that he can use the police, I don't think म्हाका दिसना तियात्रीस पुलिसांक भिवपाचे असले तियात्रीस आहा म्हणून गोंयांत. पब्लीक क्रिटिसिजम इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी हे पहिले आमदारांक समजोवपाक जाय. आनी हे कुंकोली आमदाराचो इश्यू न्हू, हे सगळे 10 जाण आमदार पळय धांवले दुसरे पार्टीन, तांकां बेश्टे कितें म्हणल्यार दुखता आनी दे आर युजींग द पुलीस. आय थिंक द मेसेज मोर दॅन द कुंकोली MLA शूड गो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द डे की बाबा प्रमोद सावंत डॉक्टर हे बेश्टे अननेसेसरली पुलिसांक यूज करनाका. आनी माय मेसेज टू द policemen also, to the concerned PI of that police station also, don't get simply carried away by the political pressure that comes on you. Use your own discernment. In this case at least, there is absolutely nothing which necessitates action against this Alison de Courtois. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबऱ्यो. गोंयांतलो कोरोना व्हायरसाच्यो केसी आटोपांत येवपाक लागल्यात अशें दिसता, पूण हाचो अर्थ असो न्ही की लोकांनी सुरक्षेचे नेम पाळप सोडून दिवचे. पळयात मडगांव मार्केटांतलो एक देखावो. नुस्तें आनी भाजये खातीर सगळे नेम कुशीक सारून लोकांनी गिट्टी घाल्यात. हे कमी पडटा काय कितें म्हणून रस्त्या कुशीक नुस्तें विकतना दिश्टी पडटात. गोव्यात कोरोनाचे केसीस वाडपाक लागले, त्याच्या कारणां खातीर गोंय सरकारान कर्फ्यू लायिल्लो गोव्यान, आनी तो कर्फ्यू लायिल्लो ताचो परिणाम बरो जाल्लो दिश्टी पडटालो. जे गोव्यान कोरोनाचे केसीस वाडिल्ल्यो आशिल्ले ते कमी जावपाक लागले, ते दिश्टी पडटाले, सारकेच केसीस कमी जावपाक लागिल्ल्यो. आनी आतां ताच्या खातीर जो कर्फ्यू परत सरकारान 14 तारीख ते 21 तारीख मेरेन वाडयल्लो आसा. पूण आमी आयज पळोवपाक गेल्ले थंय गांधी मार्केटान लोकांची गर्दी दिश्टी पडटाली, लोक भाजी घेवपाक सारके थंय गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली. तशेंच मागीर आमी थंय भायर येयले जे न्यू मार्केट आसा तेच्या भायरूय आशिल्ले लोक पण तितली गर्दी नाशिल्ली. लोकांनी थंय सगळी वर्दळ केल्ली, थंय आंबे मेळटा थंयसर पयलीं थंय गर्दी आसली, आमी तुमकां दाखयल्ले. मागीर आमी होलसेल फीश मार्केट आसा तेच्या भायर पळयलें, थंय मायग्रंट बायलां नुस्तें विकतालीं आनी लोकांनी थंय सगळें नुस्तें घेवपाकूय गर्दी केल्ली. आतां थर्ड वेव येवपाची आसा. लोकांक कितें जालां आतां कर्फ्यू लायिल्लो कारणान सगळे केसीस उणे जाले, त्याच्या खातीर लोक आतां उमेदीन नेटान भायर सरतात आनी गर्दी करतात ते दिश्टी पडटा. पूण आतां थर्ड वेव येवपाचो तातूंत कितें इफेक्ट जातलो तो काय अजून कळना. तेन्ना लोकांनी मातशें काळजी घेवची आनी भायर सरचें न्हू. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. 14 आनी 15 जुनाक गोंयाक येता पावसाचो सांवार. हवामान खात्यान दिला रेड अलर्ट. 16 मेरेन खंय पावस गोंयाक झोडून काडटलो. वराक 40 किलोमीटर ह्या वेगान वारें घोळटलें. Monsoon activity was normal over Goa on 13th of June, and all the stations recorded rainfall on 13th of June. Highest rainfall was recorded from Valpur, which was 85 millimeters of rainfall, that is coming under heavy rainfall category. Then there were stations Old Goa, Perne, Mapsa, which all reported around 4 centimeters of rainfall. Panji reported 21 millimeters, Kapem reported 22, and Sangam 25 millimeters of rainfall. Then Kankona also reported 39 millimeters of rainfall. So as of now there are 3 systems that are impacting or enhancing the rainfall activity over Goa. The first one is a low pressure area which IMD had forecasted on 7th of June itself, that it will form over Bay of Bengal and move west northwestward. So that system formed over Bay of Bengal and now it is lying over South Jharkhand region. So that is one system which is enhancing the monsoon currents over the west coast. And then there is a system at around 5.8 kilometers of height from mean sea level, which is at trough from East Central Arabian Sea to South Konkan region. And then finally there is a offshore trough that is running across the west coast of India, starting from South Maharashtra coast to Kerala coast. So all these 3 systems are enhancing the rainfall activity over Goa, which was the forecast that IMD had given on 7th of June itself, that the rainfall activity is going to increase and rainfall of the order of 20 centimeters in 24 hours, that is going to take place over
one or two places over Goa from 14th of June itself. So the conditions are favorable for extremely heavy rainfall or 20 centimeters of rainfall to take place over Goa in the coming 48 hours. We can see in the cloud and the satellite imagery that a lot of cloud is getting formed near and around Goa, and the radar image also justifies that there is a lot of clouds that are forming over Goa, and the northern talukas, northeastern talukas are going to get a good amount of rainfall, probably of the order of very heavy or even extremely heavy in this 24 hours. So based on these three systems, IMD has upgraded the color of 15th June warning. There is possibility of extremely heavy rainfall at one or two places, that is rainfall exceeding 20 centimeters in 24 hours is possible at one or two places over both the districts of Goa on 14th and 15th of June, and heavy to very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6 centimeters and 12 centimeters respectively, that also is possible over the districts of Goa with scattered distribution or at a few places. That means 25 to 50% of the rainfall reporting stations may record heavy to very heavy rainfall in these 3 days, 14, 15 and 16. In addition to that, like it was mentioned earlier, on 14th and 15th there is possibility of extremely heavy rainfall. From 17th onwards, the rainfall activity is slightly expected to decrease. Up to 17th we can expect winds of the speed of 30 to 40 kilometers per hour also over both the districts. Now the important thing about this warning is that when this continued rainfall activity is there, enhanced rainfall activity is there, like it was mentioned in the previous bulletins, there is possibility of some severe weather impacts, heavy rainfall impacts such as localized or long lasting inundation, water inundation, and vulnerable areas may experience landslides, mudslides or even flooding. So people staying in such areas should be taking necessary precautions, and there is possibility of rough sea conditions all along the coastal lines and ghat areas, particularly ghat areas where if torrential rain is taking place, there is possibility of flash floods to take place. So please be cautious about all these possible impacts, and please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD in the coming days. So this is just the indication of how the warnings stand as on 14th of June. On 14th and 15th of June, there is possibility of extremely heavy rainfall. The possibility of heavy to very heavy rainfall continues on 14th, 15th and 16th as well. From 17th onwards, there is possibility of decrease in rainfall, but please be regularly updated as this forecast or the warnings that issued by IMD are based on the prevailing weather conditions, based on prevailing severe systems that are existing near and around Goa. So please be regularly updated. And apart from that, there are warnings for fishermen. Strong winds of the order of 45 to 55 kilometers per hour or gusting up to 60 kilometers per hour is expected all along the western coast, Maharashtra, Goa coast as well. And even on Karnataka coast also. So fishermen are requested not to venture into these areas: Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat coast for coming 48 hours to 3 days, and please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD. सोमारा पावसान उग्र रूप दाखयलें. हो पावस असोच चालू उरतलो. 16 मेरेन गोंयांत ओटंगराचो पावस पडपाची आनी ताका लागून हुंवार येवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. लोकांक हवामान खात्यान सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान समीप नार्वेकार. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.